नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. झिरोदाचे सहसंस्थापक निखिल कामत हांच्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो पयलो पॉडकास्ट प्रक्षेपीत जालो. जातूंत तांणी आयज मेरेनच्या राजकीय जिणेचेर आनी संघर्षाचेर तेच प्रमाण राजकीय कार्यकर्तो कसो घडपाक जाय ह्या विशयांचेर उजवाड घालो. प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांक राजकारणात वांटो घेवपा खातीर पॉडकास्टांतल्यान आवाहन केलें. राजकारणात बऱ्या विचारांचे लोक येवपाक जाय अशें तांणी ह्या पॉडकास्टात उलयतना सांगलें. राजकारणात संवेदनशील मनशाची चड गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए. आप ये कहो कि मैं तिस्मार खा हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है. भाषण करप वा भाषेचेर प्रभुत्व दवरप हाचे परस संप्रेषण कला एखाद्या फुडाऱ्याकडेन आसप चड गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या पॉडकास्टात उलयतना सांगलें. शरीर दुबला पतला सा, ऑरेटरी न के बराबर थी, तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे. तो क्या कारण था? तो जीवन बोलता था. और ये जो ताकत थी उसने इस व्यक्ति को पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था. और इसलिए ये जो आजकल ये जो बड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में पॉलिटिशियन का रूप देखा जा रहा है, लच्छादार भाषण करने वाला होना चाहिए, ये कुछ दिन चल जाता है, तालियां बज जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन काम करता है. ओडिशात भुवनेश्वर हांगा आयोजित केल्ल्या 18व्या प्रवासी भारतीय दीस समारोप सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर रावतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ह्या परिशदेचें उक्तावण जाल्लें. ह्या कार्यावळींत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचे सयत राष्ट्रीय मळावेले हेर फुडारी वांटेकार जाल्यात. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोची नियाळ बसका जाली. केंद्रीय घर सचिव, पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोचे महासंचालक, घर मंत्रालयाचे वडील अधिकारी आणि ब्युरोचे हेर अधिकारी ह्या बसकेत हाजीर आशिल्ले. पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोन तळागाळांतल्या वाठारांत येवपी आव्हानां वळखून ताचेर उपाय सोदपा खातीर संशोधन करूंक जाय अशें मत मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. नव्या फौजदारी कायद्यांचे प्रशिक्षण आणि ताची अंमलबजावणी तशेंच सध्याच्या बंदखण आणि पुलीस प्रक्रिया पद्धतींच्यो सुदारणा आणि पुलीस दळाचे आर्विल्लीकरण करप गरजेचें आसा अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. नव्या युगांतल्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर ब्युरो करीत आशिल्ल्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली. ब्युरोच्या सुरळीत कामकाजा खातीर तेंको आनी मजत दिवपाची गवाय लेगीत मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार दिली. शेतकारांच्या उत्पन्नाचे उत्तम माध्यम तशेंच रोजगारक्षम वाठार म्हूण सेंद्रीय शेती हें एक बलवान माध्यम आसा अशें केंद्रीय व्यापार आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादन कार्यावळीच्या 8व्या आवृत्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री गोयल नवी दिल्लीत उलयताले. सेंद्रीय शेतीक लागून शेतकारांची येणावळ वाडल्या. सध्या देशाची सेंद्रीय उत्पादनाची निर्गत 6,000 कोटी रुपयांची आसा, मात येता त्या 3 वर्सांत 20,000 कोटी रुपयां मेरेन वाडोवपाचो हावेस आसा अशें मंत्री गोयल हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. विश्व में ये जागरूकता बढ़ते जा रही है. देश में भी लोगों को ध्यान में आ रहा है कि कई प्रकार से किस जैविक खेती के लाभ मिल सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कि हमारी धरती माँ को संभालने की बात हो. अलग अलग रूप से जैविक खेती की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. और मैं समझता हूं कि आज का अवसर ये 8वीं बार है जब हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं. 2001 में माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी और 8वीं बार आज हम सब एकत्र हुए हैं. मुझे पूरा विश्वास है 24 में मिले थे, 25 में मिले हैं, अब इसको एक एनुअल फीचर बनाया जाए.
2030 वर्सामेरेन भारतात 50% हरित ऊर्जा तयार करपाची मोख सरकाराची आसा अशें केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें। भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्रांती ह्या विशयावेल्या मुंबईत आयोजित केल्ल्या एका राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत मंत्री जोशी दूरदर्शनाकडेन उलयताले। CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आणि संशोधन केंद्र म्हणल्यार NIOच्या 60व्या स्थापणूक दिसा निमतान दोनापावलच्या NIOच्या मुख्यालयात एका खासा कार्यावळीचे आयोजन केला। केंद्र सरकाराच्या पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. M. रविचंद्रन हांच्या व्याख्यानाची कार्यावळ त्या निमतान आयोजित केल्या। महासागराच्यो संधी आणि आव्हानां ह्या विशयाचेर हे व्याख्यान आयोजित केला। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवान्स्ड सायन्सेसचे संचालक डॉ. शैलेश नायक हांचे लेगीत ह्या 2 दिसाच्या कार्यावळीत व्याख्यान। ह्या कार्यावळीक CSIRचे महासंचालक डॉ. N. कलायसेवी आणि DSIRचे सचिव लेगीत हाजीर आशिल्ले। You have collected so much data, but to derive information, you derive science, you derive new things from there, goes much beyond our capability to analyze the techniques which we have today. The role of artificial intelligence in that process is going to make a lot of difference, and it is important that you really put some teams, youngsters team, to look at the role, how NIO is going to get benefited in the future. The second technology wave, again, which is going to make a lot of difference in the country, in the world. संवसारीक हिंदी दिसा निमतान आयज देशभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी सुरू आसात। हिंदी हे जनजन की भाषा हे संकल्पनेचेर ही कार्यावळ जाता। गोंयांत लेगीत भारतीय नुस्त्या सर्वेक्षण विभागाच्या वतीन वास्कोंत रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली। वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार हे मुखेल सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। हर भाषा की एक पहचान है और हिंदी की भी पहचान है। मेरी मातृभाषा भी कोंकणी है, उसकी भी एक पहचान है, लेकिन हिंदी की जो पहचान है आज मुझे लगता है विश्व स्तर पर आज आप लोग देखें, जैसे रश्मि मैडम ने कहा कि तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। और जिस क्षेत्र से मैं हूँ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये मिनी इंडिया है। यहाँ उत्तर भारतीय भी है, बंगाली भी है, तुलु भी है, गुजराती भी है, सभी लोग हैं, उसमें गोवन भी मिक्स है। और इन सभी को भाषा जोड़ने वाली जो है वो हिंदी है। हम कभी भी कोई फंक्शन, बंगाली भी आएगा तो हिंदी ही बोलता है, तुलु भी आएगा तो हिंदी ही बोलेगा, और बाकी का सब इंग्लिश का तो उतना ये नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी ही बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मुझे लगता है एक सुंदरता और उसका एक वैश्विक जो पहचान है वो पहचान मनाने का आज वो दिन है। आणि आता वचूया थेट खेळा मळार। मलेशियात क्वालालंपूर हांगा सुरू आशिल्ल्या पेट्रोनास मलेशिया खुल्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताचे बॅडमिंटनपटू सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी हांच्या जोडयेन उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला। ह्या सर्तीत आयज उपांत्यपूर्व फेरे खातीर तांची लढत मलेशियाच्या ओंग यू सीन आणि टीओ ई हांच्या जोडे आड जातली। हाच्या पयलीं जाल्ल्या खेळांत उपउपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यांत भारतीय जोडयेन मलेशियाच्या नूर मोहम्मद अयूब आणि तान वी कियांग ह्या जोडयेचो 21-15, 21-15 अशा फरकांनी पराभव करून निमाण्या 8 पंगडांत प्रवेश केला। आणि आता क्रिकेट। भारत आणि आयर्लंड बायलांच्या क्रिकेट पंगडांत 3 सामन्यांच्या एका दिसाच्या माळेक आयच्यान सुरवात जाल्या। गुजरातात राजकोट हांगा सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाच्या स्टेडियमाचेर सुरू आशिल्ल्या पयल्या सामन्यांत आयर्लंड पंगडान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। आयर्लंड पंगडान निर्धारित 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 238 धांवड्यो करून भारता मुखार 239 धांवड्यांची मोख दवरल्या। सध्या भारताचो खेळ सुरू आसा। भारतीय पंगडान 14 षटकांत 1 गडो वगडावन 83 धांवड्यो केल्यात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।